पर्यटन मोसम सुरू जालो तरी शेक वाटप जावंक नाशिल्ल्यान तिडकले शेक धन्यांनी मंगळारा पर्यटन मंत्री दिलीप पुरोळीकर हांची भेट घेतली। शेक पॉलिसी जाहीर जावंक ना म्हूण शेक धन्यांनी पर्यटना भवना भायर धरले धरणे। बेरेस्तारा दिसाळ्यांनी शेक वाटपी जाहिरात काडून प्रक्रिया रोखडीच सुरू करपाचे उतर पर्यटन मंत्री दिलीप पुरोळीकर हांणी दिला। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांच्या फुडारपणा खाला शेक धनी पर्यटन मंत्र्यांक मेळपाक आयिल्ले। RDS गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। We have come to show our love for the Goans. आमचे गोंयकार जे हिंगा येयले तांकां भूक लागलेली आहे। 20 दीस जाले तेंचे शेक लायसन तांकां मेळोंक ना। आता हितून टेक्निकल डिफिकल्टी आसली CRZ आनी NOC दिवंक ना म्हणून NGTन केस आसली नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल दिल्ली ऑन बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी ती आता गव्हर्मेंट शेक्स भायर आहा म्हणून ऑलरेडी ॲडवोकेट जनरलाचो असिस्टंट जो दत्ता लवंडे आहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडिशनल ॲडवोकेट जनरल तेणे क्लियरन्स दिला की बीचार जी शेकां येतात ती एडवर्टिजमेंट जावंक जाता। सो आयज CRZन तांकां टेक्निकल क्लियरन्स दिला like the NOC that government can advertise the checks. So tomorrow advertisement will come. So all these people who had gathered over here have come only for one specific thing, that advertisement has to come. There cannot be any further delay. कित्याक 365 शेक्स जी बिचार येता 366 शेक्स ती वर्साचे वर्सां येता आनी तेका GCZ बीन क्लियरन्स दिला इतली वर्सां। सो आनीक स्पेशल क्लियरन्साची गरज ना। आयज आमी सगळ्या शेक ओनरांक हांगा आपयले प्रोटेस्ट करपाक। आयज पासून पॉलिसी अनाउन्स केली ना म्हणून। सो आतां आमकां टुरिजम मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आनीक MLA मायकल लोबोन ते CMांशी लागीं उलोवन तेमी आयज सांगलां की फाल्यां म्हळ्यार ही पॉलिसी पेपरार घालून एडवर्टायज करतले तेन्ना आमी एप्लाय करतले। एक आमकां एक एवरी इयर प्रोटेस्ट करपाक पडटा। इवन 3 years पासून पॉलिसी आसली तेन्ना आमी प्रोटेस्ट करताले बेगीन दी म्हणून, पूण ते मातशें कुस्तार करता दिवपाक। कित्याक जी 5 स्टार हॉटेलां आहा न्हू तेमकां पयले कितें सारकी माला येता ती पयली खावपाक जाय। माला येता ते पयली खाता उरता तें आमकां दिता गोंयकारांक उरता तें। थोडी 5 स्टार हॉटेलां आसा पूण आयज चोय 5 स्टार हॉटेलांनी सगळ्यार बिचार इलिगल शेकां चलता। बिचार 5 स्टाराची आज 5 स्टाराची इलिगल हॉटेल चलता, पूण आमची जी गोंयकारांची ट्रेडिशनल शेक ओनर आहा तेमची ते दिवपाक कुस्तार करता। कित्याक हे सगळे जाण आख्खे गोंयकार जाणां कितें भायले येवन आयज तांकां पोट भरता पूण गोंयकारांक पोट भरपाची पॉलिसी सारकी